नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां बरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. अल निनोचो परिणाम लागला जाणवपाक फुडले 7 दीस हवामान आसतले सुके. हवामान खात्यान उक्तायला अदमास. पावसाचें प्रमाण 50% जाला उणें. कांसाबड्डे थिये वाठारात कारीचो धपको बशिल्ल्यान फुटली मुखेल पायपलायन. अपघातात एकल्याक जाली दुखापत. हजारांनी लिटर उदकाची जाली नाशाडी. सत्तरीच्या दाबोस वाठारात दिसून आयलो गव्यांचो कळप. गव्यांक लागून लोकांक धोको निर्माण जावचो न्हय म्हूण रान खात्यान बेगोबेग ह्या गव्यांचो करचो बंदोबस्त. ग्रामस्थांची मागणी. दिवचलच्या सेजा मायनिंग ट्रक मालक संघटने खातीर जाल्ले वेंचणुकेत सुभाष किनळकार अध्यक्ष म्हूण आयले वेंचून. 2 गटांमदीं जाल्ली ही वेंचणूक. एआय या काळात तरणाट्यांनी फक्त सरकारी नोकऱ्यांचेर रावचें न्ही आदारून तरणाट्यांनी सतत मेळोवची नवी कुशळटाय, सांगता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत. आनी वीज बिलांक लागून तापला राज्यातले राजकारण. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराक काळे झेंडे दाखोवन केलो खर निषेध. वाडिल्ली वीज बिलां बेगोबेग करात रद्द. आप पदाधिकाऱ्यांनी केली सरकार आड घोषणा. आता पळयात खबरो विस्तारान. कांसाबड्डे थिये वाठारांत एका कारीचो धपको बसून ह्या वाठारांतली मुखेल पायपलायन फुटली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आयतारा मध्यान राती हो अपघात जालो. ह्या अपघातात एकल्याक किरकोळ दुखापत जाल्ल्याचें कळटा. कारीचो धपको बसून मुखेल पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाली. पळयात. सडनली पायप फुटले एकला तुका सो हाय प्रेशर तो तेन्ना ते गाडी पावली तेन्ना ते यूज केलें उदक सगळें ब्लॉक जालें ऑलमोस्ट 3 अंक. ओके, तुम्ही मागीर धांवून येयल्या? हय, लायट ओके, फायर ब्रिगेडीक कळ्ळें आनी आमी पुलीस स्टेशनार फोन मारता तेन्ना फायर बी फोन मारता. हाय प्रेशर मागीर ती पायपलायन बंद केली. मागीर आतां कमी जाली. राज्यात जायत्या वाठारांतल्या लोकवस्तीत गव्यांचो वावर वाडला. रातचे तशेंच दिसाचे हे गवे रस्त्यार भोंवतना दिश्टी पडटा. सोमारास सत्तरीच्या दाबोस वाठारांत गव्यांचो कळप दिसून आयलो. कांय पालक आपल्या भुरग्यांक शाळेत सोडपाक वताले तेन्ना हे गवे तांकां दिसले. गव्यांक लागून लोकांक धोको निर्माण जावचो न्हय हाचे खातीर रान खात्यान बेगोबेग ह्या गव्यांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी ग्रामस्थांनी केल्या. दिवचलच्या सेजा मायनिंग ट्रक मालक संघटने खातीर जाल्ले वेंचणुकेत सुभाष किनळकार अध्यक्ष म्हणून वेंचून आयले. मात तांच्या पॅनलाचे फकत 2 जाल्यार प्रतिस्पर्धी पॅनलाच्या 5 वांगड्यांक जैत मेळ्ळें. सरळ 2 गटांमदीं ही वेंचणूक जाली. आयतारा दिवचलच्या हिराबाई जाटे हॉलात वेंचणुके खातीर मतदान जालें. हे वेंचणुके खातीर 92% मतदान जालें. अध्यक्ष आनी हेर पदाधिकारी मेळून 7 सुवाती खातीर वट्ट 14 ट्रक मालकांनी ही वेंचणूक लढयल्ली. ट्रक मालक संघटनेच्या इतिहासात पयलेच फावटी वेंचणूक मतदान पत्रिके वरवीं जाली. आयतारा राती मतमोजणी जाले उपरांत वेंचणूक अधिकाऱ्यान निकाल जाहीर केलो. आणि पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट सुभाष किनळकर 80 मतं पडल्या आणि प्रकाश नायक 70 सहमतांनी सुभाष किनळकर
बीन जाता दयानंद गणेशराव ताका 79 वोट्स पडल्या. अभिजित नारायण तेली ताका 69 वोट्स पडल्या. दयानंद राव 10 वोटिंगांनी बीन जाता. चंदन पावसकर 83, राजाराम गावकर 65. चंदन पावसकर 18 मतांनी बीन जाल्ला. फोर्थ ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी उद्देश मांद्रेकर 75 वोट्स. प्रशांत पिनाळकर 70 वोट्स आणि उद्देश मांद्रेकर फक्त 5 मतांनी बीन जाल्ला. Fourth of the treasurer, Rajesh Mondekar, 82 votes. Rama Morokar, 68 votes. Rajesh Mondekar, 14 votes and Motinani, Mindala. Fourth of joint treasurer, Rupesh Pinarkar, 84 votes. Vinayak Karmalkar, 64 votes. Rupesh Pinarkar, 20 Matani, Mindala. Fourth of member शिवाजी काटी 82 votes. महेश्वर पेडणेकर 67 votes. शिवाजी काटी 15 voting आणि बीन जाता. विषय कंपनी खूब तरेन आमकां फाटी हॅरेसमेंट केले म्हणजे तुमकां इलेक्टेड कमिटी हाडा अशी हाडूं नाका तशी हाडूं नाका. त्याच मुद्द्याचेर ही आयज इलेक्टेड कमिटी जी आमच्या पासरावांनी दिल्ली आसा मॅन्डेट सगळे जाण एक्सेप्ट करता आणि आमचे जे वांगडी आहा जाता तितके बेगीन तांचो प्रोसेस जालो. तेंच्यांनी आमकां जो बाकीचो कितें व्यवहार आहा तो जेन्ना इलेक्शन कमिटी आमचे कडेन सपोर्ट करतले बेगोबेग आमची मिटींग घेवन कंपनीक आमी लेटरूय दितले की ही सो कमिटी आहा ती एका म्हयन्याचेर इलेक्ट जाल्ली आसा. तेन्ना हांव सगळ्या पात्रांचो आभारी आसा जेणे करून 92% वोटींग हो जो म्हणून त्या खातीर आभारी आसा आनी असोच तुमचो सहकार्य मेळचो जेणे करून ही मायनींग ही इंडस्ट्री आहा जे ट्रान्सपोर्टेशन आहा आमी बॅकबोन आहा कंपनीचे तो ट्रान्सपोर्टेशन मुखार व्हरया जेणे करून आमच्या पात्रांव खंय तरी तेचो बदलो मेळटलो. त्या पद्दतीन आमी फुडें काम करतले ही तुमकां एक आश्वासन. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजेच AI ह्या काळात तरणाट्यांनी फकत सरकारी नोकऱ्यांचेर आदारून रावचे न्हय. तरणाट्यांनी सतत नवी कुशळटाय मेळोवपाची गरज आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. खाजगी क्षेत्रांतल्यो रोजगार संदी, कुशळटाय उदरगत, स्पर्धात्मक परीक्षा आनी उण्यांत उणो पगार वाडोवपा संबंधी मुख्यमंत्री सावंत हांची महत्वाची विधानां केल्यात. पळयात. राज्यात रोजगार निर्माण करपा खातीर खाजगी क्षेत्रा वांगडा भागीदारी करून सरकार वावुरता अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. फकत सरकारी नोकरेचेर आदारून रावचे न्हय तर खाजगी क्षेत्रांतल्या संदीचोय लाव घेवचो अशेंय ताणें आवाहन तरणाट्यांक केलें. अंदूच्या मेगा नोकरी मेळाव्यात 5,000 परस चड रिती पदां मेळटात आनी 10,000 परस चड उमेदवार वांटो घेतले असोय विस्वास ताणें उक्तायलो. कला, वाणिज्य आनी विज्ञान ह्या विशयांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर कुशळटाय वाडोवपाचेर सरकार खासा भर दिता अशेंय ताणें सांगलें. AI आनी डिजिटल तंत्रगिन्यानाच्या काळात रोजगाराचे स्वरूप नेटान बदलत आसा. कांय नोकऱ्यांचेर परिणाम जावं येता पूण नवे तंत्रगिन्यानाक जुळोवन घेवपी लोकांक व्हड संदी मेळटल्यो अशेंय मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. देखून तरणाट्यांक सतत नवी कुशळटाय मेळोवपाचो आनी स्वताक अद्यावत दवरपाचो सल्लो ताणें दिलो. गोंय 100% साक्षर राज्य आसलो तरी UPSC सारकिल्ल्या परीक्षेक हाजीर रावपी विद्यार्थ्यांचो आंकडो वाडपाची गरज आसा असो उल्लेख ताणें केला. 10वीच्या वर्गांतल्यानच स्पर्धात्मक परीक्षेची तयारी सुरू करची अशेंय ताणें आवाहन केलें. सेम वे आम्ही म्हणटा की आम्ही आयुष डिपार्टमेंट सुरू केल्या उपरांत योगा ट्रेनर्स घेतले. हे सगळे अशाच पद्दतीचे शॉर्ट ड्युरेशन कोर्सीस केल्ले आसतले. म्हणून फक्त आपले BA आणि BCom किंवा BSc हेच एड्युकेशन घेऊन रावू नाकात. तर ताज्या भायरूय बी अशा पद्दतीचे नवीन एड्युकेशन्स हे सातत्यान घेवपाचो प्रयत्न हो सदोदीत सगळ्या जाणांनी करचो. C कॅटेगरीतल्या जॉबाक म्हणजे तुम्ही LDC आसतले, MTS आसतले किंवा LDC रिलेटेड जॉब आसतले, हे जर गव्हर्मेंट जॉबात वयतले आसत जाल्यार ताका एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट इज कंपल्सरी.
आणि एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट नासत जाल्यार तुमकां जॉब मेळ्या उपरांत सुद्दां तो म्हणजे थंय ऑफर लेटर मेळूंक शकना. मागीर ते एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट खंयची ताका गव्हर्मेंटाची जाय अशी गरज ना. इन एनी प्रायवेट सेक्टरांतल्या रेप्युटेड कंपनींतलीय बी एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट जी आसा पळय न्ही, किंवा तुम्ही एप्रेंटिसशीप जी गव्हर्मेंटात करता किंवा प्रायवेट सेक्टरांत करता ती एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट सुद्दां ही ताका कंपल्सरी दिवची पडटा. ऑल्दो तो जॉब तुमकां मागीर स्टाफ सिलेक्शनान आसूं दी किंवा इन फ्युचर कॉर्पोरेशनान आसूं दी. म्हणून प्रत्येकान एप्रेंटिसशीप सर्टिफिकेट एप्रेंटिसशीप आसत किंवा प्रायवेट सेक्टर आपूण ग्रॅज्युएट जाल्या उपरांत ते दीस विसरात की ग्रॅज्युएट जाल्या उपरांत आपल्याक डायरेक्ट गव्हर्मेंट जॉब मेळटलो, कोण जॉब ना, ते दीस आतां उरूंक ना. शेवटी आमी कश्ट करचे पडटले, आमकां शिकचे पडटले. ते जर शिकत रावले तर अशा पद्दतीचे ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आसा ह्यो गोंयकारांक खूप मोठ्या प्रमाणात मेळपाक शकता. ह्या बदलत्या युगा प्रमाणे म्हणजे 21st सेंचुरी हे ई युग आसा. स्किलिंग चेंज जायत आसा. ह्या एआयचो जमानो आसा. म्हणजे आज थोडे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सा खातीर बऱ्याच जाणांच्यो नोकरी वचूंकूय शकता. पण आमी तेच जर शिकले तर आमकां नवीन ऑपॉर्च्युनिटी मेळूंकूय शकता. म्हणून आमी कंटिन्युअसली शिकप हे गरजेचें आसा. त्या खातीर आमी आमकां अपग्रेड करीत रावचे, आमी शिकत रावचे हें हांव सातत्यान सांगतलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. वीज बिलांक लागून राज्यातले राजकारण तापला. आम आदमी पक्षान आयतारा फोंड्या वीज बिलां वाडिल्ल्यान वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराक काळे झेंडे दाखोवन खर निशेध केलो. नागरिकांक दिल्ली वाडिल्ली वीज बिलां बेगोबेग रद्द करची अशी मागणी करीत आप पदाधिकाऱ्यांनी सरकारा आड घोषणा केली. बागा सावतावाड्यार गाडी आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातांत दुचाकी चलोवपी पुलीस कॉन्स्टेबल केतन गावडे हाका मरण आयलें. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हो कॉन्स्टेबल ड्युटी करून घरा वतालो तेन्ना कोल्हापूर सावन आयिल्ल्या फरारी गाडयेन दुचाकीक धपको दिलो. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. सध्या कोल्हापूरच्या आयिल्ल्या फरारी गाडयेच्या चालकाचो सोद सुरू आसा. दूधसागरची वेबसायट परतून असोसिएशनाक दिवची आनी जीटीडीसी वांगडा जाल्लो करार रद्द करचो अशी मागणी कुळ्या दूधसागर टूर ऑपरेटर असोसिएशनाच्या समितीन सरकारा कडेन केल्या. थळाव्या टूर ऑपरेटरांच्या हिता खातीर ऑनलायन बुकींग वेवस्थेचें नियंत्रण परतून थळाव्या लोक कडेन दिवपाची गरज आसा अशें समितीचें म्हणणें. देखून दूधसागर आजोबा देवा कडेन वचून समितीच्या वांगड्यांनी गाराणें घालें. आज आम्ही दूधसागर आजोबा देवा आमची कमिटी फुल गेल्ले आणि थोडे आमचे मेंबरूय गेल्ले की आमचो जो फाटलो जो विशय आसलेलो की दूधसागर हेचो वेबसायट आनी आमचे एग्रीमेंट तो टर्मिनेट करपा लागून तो विशय आसा त्या मागणी मागपा लागून आमी दूधसागर आजोबा फुड्यान सांगणी करपा लागून गेल्ले आणि आमी देवाक सांगणी केली आणि रिसर येयल्या. एग्रीमेंट जो केल्लो आसा इलिगल एग्रीमेंट तो आमगेलो टर्मिनेट जावपा जायो. आनी दुसरो जी आमची वेबसायट आसा आमी स्वता तयार केल्ली वेबसायट ती आमगे वेबसायट आमकां मेळपाक जाय. हे दोनूय डिमांड आसा. घरा कडेन विनंती करता कित्याक फाटली 2 वर्सां आमी वारंवार दोतोरांक सांगले त्या प्रमाणे आमी मिटींग करीत येयल्ले आसा. आमी ह्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की दोतोरान आतां आमकां बेगींतल्या बेगीन कित्याक आतां मॉन्सून जाला ह्या सिजन आतां मॉन्सून बंद आसा तेन्ना आमकां बेगींतल्या बेगीन आपोवन आमगेले जो 2 डिमांड आसा ते बेगींतल्या बेगीन सॉर्ट आउट करून नवी सिजनाक आमकां बरें कसलेच आडमेळी नासता सुरळीत आमगे धंदो चालू करपाक आमकां मदत करची अशें हांव दोतोरा कडेन विनंती करता. कित्याक हो विशय जो आसा चड ताणून धरूं नाका. इलेक्शनूय लागीं येयल्लें आसा. दोतोरान सांगले त्या प्रमाणे आमी प्रत्येक इलेक्शन केल्लें आसा. लोक हांगा राजकारणी हांगा येवन जायते आमचेर अगेन्स्ट हें केलें. आयज लोकांनी आमकां भरघोस मतांनी हांगा निवडून दिल्लें आसा. हांगा आमकां उडोवपा लागून सुद्दां राजकारण्यांनी खुबशे उडोवपा तयार केल्ली. पूण आमकां देवान आमकां आशिर्वाद दिल्लो आसा. आनी हांव तरी पूण विनंती करता
कोणाक जर अशें दिसता आनी सांगना हें करून आमी सगळी लेटर दिल्ली आसा. हांव परत आनी एकदां सांगता की तेज्यान जाता जाल्यार तेणें करचें. हांव नांव घेयना आतां. हांव कित्याक नांव घेयना आतां, हांव पयलीं नांव घेता, आतां नांव घेयना हांव. कळ्ळें तुका. आतां हेज्या पयलीं आमी पळयलेलें आसा, आमचे विशयूय काडलेलो आहा. तो संदीप केरकर म्हणटा तेणें बायट घेतलेले आहा. कळ्ळें न्हू. ते कोण नवे येयल्या, ते कोण नवे येयल्या. नवे कोण येयना. आमकां 2 वर्सां निवडून दिल्या, परत 3 वर्सां निवडून दिल्या. आमकां जर बरे भशेन जर सगळ्यांक जर मुखार व्हरतले जाल्यार हो बरे भशेन सगळें जातलें. आमी आज दुधसागराच्या पांया कडेन गेल्ले आसले. कित्याक खुबश्यो क्वेरीज आसल्यो त्यो आमच्यो मनान सामक्यो घर करून आसल्यो. आतां सविस्तर सांगलेंच आसा, पूण तुमकां एक सांगता की जें दुधसागर आजोबाचें जें देवस्थान आसा तें खूब कडक आसा. कारण आमची भावना, आमचें सगळें जें आसा पळय तें ताज्या आमी पांया कडेन जेन्ना सांगलें की तें आमचें पूर्ण जाता. पयलीं म्हळ्यार वेबसायट जी आमकां परत दिता म्हणल्यार दोतोर प्रमोद सावंत, आनी आमकां ताजेर विश्वास आसा, दितलो. गोंयांत अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. धारबांदोड्यात 2 मोटरसायकली मदीं भिरांकूळ अपघात घडलो. ह्या अपघातात 69 वर्साच्या पणसुले वाठारांतल्या विजय चव्हाण ह्या दादल्याक मरण आयलें. जाल्यार दुसरो गंभीर जखमी जाल्ल्यान हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. ना ते आतां खंय वयता आमकां खबर ना. कित्याक हो स्टेट हायवे आशिल्ल्या कारणान ते मोल्या वयल्यान बरो रोड स्टेट आमी म्हणजे 200 स्पिडीन 200-250 स्पिडीन ते गाडी चलयता. ते वांगडाच ते 25-50 जाण आसता, ते रेसी मारता काय कांय कळना, इतले स्पिडीन ते गाडी चलयता. आयज पोलिसांनी म्हणजे पोलीस हरची पळय ओवर स्पीड आनी येता तांकां कांयच लागना. ते पोलिसांनी सरकारान पोलिसांक निर्देश दिवपा जाय आनी तेचेर कारवाई करपाची गरज आसा. संडे पुलीस धरून तांकां दर संडे आनी सुटी आसता पळय तेन्ना एक तेंचे रॉबर्ट व्हॅन बी आसा पळय त्यो दवरून तेंचेर मातशें नियंत्रण दवरपा जाय. ह्या रायडरा बद्दल म्हाका इतलें दिसता, जे पळय स्पीड ते मारता पळय न्हू, तो आतां हो एक्सिडेंट जाला तो सामको 69 जाणटो तो स्लो आसलो पळय. तेणें ती गाडी पळयल्यान भितून घेवपाक घेतली तेन्ना ती गाडी ते रायडर कितल्या स्पिडी पावले पळय ताका तेजो अंदाज ना कळ्ळें. पूण हांव म्हणटा पुलिसांनी हेजेर मातशी त्या रायडराचेर मातशी एक्शन घेवपाक जाय. बाबा तुमकां कितली सुद्दां स्पीड लिमीट आसा. गोंय काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान वेदांता आर्यन अँड स्टील लिमिटेड कंपनीचे 15 जून ह्या दिसा प्रस्तावित शेअर बाजार सूचीकरणाक स्थगिती दिवपाची मागणी करीत SEBक पत्र धाडलां. तशेंच कंपनीन 16,500 कोटी रुपया संभाव्य अर्थीक दायित्वाची म्हायती लिपयल्या असो आरोप चोडणकरान आपल्या पत्रांत केला. कंपनीन फायदो मेळोवपा खातीर बेकायदेशीर रितीन 31% खनिज परदेशात निर्यात करता असो आरोप चोडणकरान केला. वेदांता लिमिटेड ह्या कंपनीचेर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ 16,500 crores contingent liability and requesting the SEBI to withhold the listing permission for Vedanta Iron and Steel Limited VISL, which is scheduled to be listed on 15th June 2026, that is tomorrow. So tomorrow the SEBI is scheduled to list Vedanta Iron and Steel Limited shares. So that means the name will start appearing in the stock exchange. Our problem is that the Supreme Court of India has clearly and repeatedly said that the ore that is beneath in the Goa's soil belongs to people of Goa, and nobody can make profit out of that. No private company can mine that ore and keep the profit
beyond what is lease permits them. Now this extracted ore can be used for their own consumption up to that the limit. Now here the problem is, out of the extracted ore, nearly 31% of its total production has been sold overseas for profit, which otherwise belongs to people of Goa, as per the Supreme Court order, which they have repeatedly said. सांगेमालातल्या कुमारी भाटी वाठारातल्या एका घराचेर व्हडले पणसाचे झाड कोसळ्ळें. ह्या घडणुकेत सुमार 1.5 लाख रुपयांचे लुकसाण जालें. उजो पालपी दळान घडणूक थळार वचून झाड कातरपाक सुरू केला. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. शिवोलेचे सुटके झुजारी आणि वसंत विद्यालयाचे संस्थापक वांगडी प्रभाकर प्रभू मुळे पिरायेच्या 96 वर्सांचेर संवसाराक अंतरले. गोयच्या मुक्ती चळवळींतल्या भुमिके खातीर आनी बरेच वर्स समाज सेवे खातीर तांची नामना आशिल्ली. आयतारा सांजेर तांचेर निमणे संस्कार जाले. श्री वसंत विद्यालय या शाळेचो मुख्याध्यापक. आज एक दुःखद घटना अशी घडल्या की आमच्या शाळेचे श्री वसंत विद्यालयाचे जे फाउंडर आसात, ज्यांच्यांनी ही शाळा आपल्या स्वताच्या बळार सुरू केल्ली, श्री वसंत विद्यालय या शाळेचे फाउंडर आणि गोयचे झुजारी स्वातंत्र्य सैनिक श्री प्रभाकर मुळे यांचे निधन आज जाल्लें आसा. खरें तर म्हटल्यार अवघ्या एक 97 वर्साचे आता तांचें निधन जाल्लें आसा. पण ह्या कालावधीन न चुकता शाळेन येणारे, न चुकता आमचे जे शाळेचे गॅदरींग आवर्जून पळयणारे, म्हणजे अशा वयार सुद्दां आसतना म्हाका मार्गदर्शन दिणारे आनी तशेंच इतर जे शिक्षक या वसंत विद्यालयान शिकयला अजूनही तेंचे कडेन मार्गदर्शनाक येताले आनी बऱ्या तरेन ते तांकां मार्गदर्शन करताले. म्हणून एक बरो व्यक्ती, शिवोली गांवचो सुपुत्र आज या भौतीक जगतांतून आपलें शरीर सोडून गेल्ले आसा. ताका मना काळजांतल्यान खरेंच आमी देवा कडेन मागता की तांकां तेंच्या आत्म्यांक बरी शांती दिवची. त्यांच्या घरच्यांक, ज्यांच्यांनी त्यांच्या हाताखाला पूर्ण आयुष्य कशें जगप हे शिकले, त्या सगळ्या कुटुंबाक खरेंच एक धैर्य दिवचें, एक शक्ती दिवची. कारण मनीस कितल्या वयान जर व्हडलो जालो, तेजें मार्गदर्शन, तेजी साथ जी आसतात आनी तेज्या जेन्ना साथ सुट्टा तेन्ना फुडें कशें वचप त्या वेळार आमकां खुबशे अशी एक धैर्य जाय पडटा. देवा कडेन मागता तांकांय धैर्य दिवची, शक्ती दिवची आनी आपली तेंची वाटचाल ही फुडें बरी जावची आनी तेंचे जे ध्येय जे आसले तेच घेवन तेंच्यांनी फुडें वचचें. आयतारा फांतोडेर अनमोड घाटार भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातात ट्रक सरळ देंगणात कोसळिल्ल्यान ट्रकात आशिल्ल्या क्लिनराक आगताक मरण आयलें, जाल्यार ड्रायव्हर साल्वार जाला. कुळे पुलिसांनी पंचनामा करून फुडली चवकशी सुरू केल्या.
आमी अनमोड आसा अनमोडच्या जाग्यार राती सकाळचे 3:30 सुमार एक ट्रक अनमोड घाटार कोसळ्ळो. ही रेंव कर्नाटकाच्यान जी रेंव सप्लाय जाता ती रेंव घेवन तो हांगा येतालो. ती लिगल जाता काय इलिगल जाता हो फुडलो प्रश्न आसा. पूण जी गाडी आयज ती धरीन कोसळ्ळ्या कितें त्या टनाचेर तेजो ब्रेक कितें तरी लागनासलो आनी तो ड्रायव्हर चलतालो आनी तेजे वांगडा क्लिनर आसलेलो तपास मित्र म्हणून हो वेस्ट बेंगलाचो. तो हांगा मरण पावलो आसा आनी जो ड्रायव्हर आसा ताका कांय जावना तो सुखरूप आसा. सद्या कुळे पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन करता आनी गाडी कोण चलयता हे सद्या प्रूव अजून कांय तरी लागना. पूण ड्रायव्हर सांगता आपूण चलयतालो आनी तेजे भशेन हांगा इन्क्वायरी चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर अनमोडच्यान एकनाथ केडेकर. पारसे खाजनगुंड बांद सैमीक गुणाक लागून बरोच फामाद आसा. फोटोग्राफी करपाक फिल्म शूट करपाक लेगीत हांगा लोक येतात. जाका लागून ही सुवात हालींच सरकारान कोट्यांनी खर्च करून आनीक सोबितीकरण केल्लें. मात सध्या ह्या बांदार कोयराच्यो राशी दिश्टी पडिल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. तशेंच वाठारांतल्या नितळसाणीचेर बेगोबेग लक्ष दिवपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. पळयात. आम्ही सध्या आसात पारसे खाजनगुंडो बांध हा एक परिसर ब्युटिफिकेशन तत्कालीन मुखेलमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी WRD मार्फत 3.5 कोटी रुपये खर्च करून एक परिसर बऱ्यापैकी तयार केल्लो. हो परिसर ब्युटिफिकेशन करचो अशी कोणीच मागणी करूंक नाशिल्ली. पूण दूरदृष्टी दवरून त्या वेळार मुखेलमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी हो परिसर एक सुशोभीकरण केलो आनी हांगासर हजारोनी पर्यटक येतात, देशी येतात, विदेशी येतात, थळावे नागरिकय येवन मनोरंजन करीत असतात आणि त्या नजरेतून सगळ्यांनी प्रयत्न करून हो परिसर स्वच्छ दवरपाची सगळ्यांची जबाबदारी असता. हांगासर जर आम्ही पळयले जाल्यार काही पर्यटक किंवा नागरिक येतात, बियरी पितात, बियरी पियल्या उपरांत एकठांय जे बाटले दवरपाक जाय ते बाटले दवरिना आणि काही जण फोडूनय उडयतात, काचाय लागतात. काही जर इजा कोणाक जाली जाल्यार ताची जपसालदार कोण घेतलो अशी ही स्थिती सध्या हांगासर निर्माण जाल्ली आसा. हांगासर जे वाठार आशिल्ले ते वांयगण शेती व्हडा प्रमाणान करताले ती सध्या पडींग आसा, ती जावची ह्या नजरेतून आमचे तत्कालीन मुखेलमंत्री प्राचार्य लक्ष्मीकांत पार्सेकर ह्या बांदाचे ब्युटिफिकेशन केल्ले अशे तांचो संकल्प आशिल्लो. पूण त्या उपरांत हांगासर तशा पद्दतीची शेती पुन्हा उगोवंक ना. ती जर उगयली जाल्यार हांगासर व्हडा प्रमाणान पर्यटक येवन हरीत परिसर पळोवपा खातीर व्हडा प्रमाणान जे क्रांती शेतीद्वारे घडटली ती घडपाची शक्यता आसा. त्या नजरेतून परत प्रयत्न करपाक जाय. शेतकऱ्यांक एकठांय हाडून तांचे कितें जर समस्या आसात किंवा आनी कितें डिफिकल्टी आसात ते आयकून घेवपाक जाय. आता ह्या बांदाचेर पुन्हा एकदा 4.5 कोटी रुपये खर्च करून आणि ब्युटिफिकेशन करपाची येवजण आमचे आताचे आमदार जी दारुलकर हांणी आरंभलेली आसा. तांणी ह्या बांदाकडे बऱ्यापैकी लक्ष दिले. पूण स्थळाव्या पंचायतीनय पुढाकार घेऊन जर ह्याची देखरेख करपाक जाय आणि त्या नजरेन देखरेख केली जाल्यार एक ब्युटिफिकेशन केल्लो परिसर आनी बरो जातलो. हांगासर काही लघु चित्रपटाचे म्हणा जायरातदारांचे चित्रीकरण सुरू असता, शूटिंग वेगवेगळ्या पिक्चराचे हांगा जाल्लें आसा आणि एक परिसर एक सुंदर परिसर असो हांगा दिसता. त्या नजरेन सरकारने हांगासर एक ब्युटिफिकेशन केल्या उपरांत ताची देखरेख त्याच पद्दतीन करपाक जाय अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोयात कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह.